कोणाचे गोय कोणाचे आमची मायभास आमची मायभास आमची मायभास आमची मायभास कोंकणी मायभास राखच्या खातीर इतलेंच न्हू ज्या टायमार व्हडली लढाई जाल्ली त्या टायमार कितलेशे आमचे भाव हाजीर आसले पूण आतां अकस्मात त्या लँग्वेज्यो गरजेच्यो आमी दर एका मातृभाशेक आमी मान सन्मान दिता जावं ती कन्नड जावं ती तमीळ जावं ती मराठी जावं ती गुजराती आमी दर एकाक आमी रेस्पेक्ट आनी मान दिता आमी कोणाचेरूच विरोध ना पूण विरोध एकूच हेचेर कोंकणी गोंयांत भितर आसा आनी आमकां फकत कोंकणीच जाय कोंकणी शिवाय आमी मराठी करूंक दिवच ना ऑफिशियल लँग्वेज आमची कोंकणी आसा ती कोंकणीच जाय ताच्या शिवाय आमी दुसरे खंयचेच करूंक दिवच ना आतां हांव इतलेंच म्हणटा हे कोण एकलो येता फूट घालपा खातीर Today, I got विशाल लोगेरी एक तरणाटो ताणे ही मिटींग ऑर्गनायज केल्या आणि ताका हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांत पयलीं येता तो गोंयचो इतिहास आनी जेन्ना आमी गोंयचो इतिहासाचो विचार करतात तेन्ना आमकां एकूच भास इतिहासान मेळटा ती म्हणल्यार कोंकणी. गोंयचे आमचे कुणबी गावडे वेळीप आनी खारवी भाव खंयची भास उलयताले मराठी खंयची भास उलयताले जेन्ना तांणी गांवकारी हांगा स्थापन केली एन्शंट टायम पुरातन काळान तेन्ना ते एकामेका कडेन खंयची भास उलयताले कोंकणी. देव बरो दीस दिव सगळ्यांक. हांव सुरवात करतना आयज एक कितें उलयता थंय हांव म्हज्या प्रेस भाव जे आसा ना आयल्यार तांकां सांगूंक सोदतां हांव म्हाज्या बाबतीन उलयतां तुमी तें दाखोव नाकात. लायव्हूच आहा सायबा बोगोस बरें तें उलयतना हांव म्हाज्या बाबतीन चल आसूं हेंच चल्लां हांवें मरे लायव्हवर एनीवे. सो सांगपाचें म्हणजे विशाल बाबा हिंग यो मातसो हें तूं दवर लेट्स गो पॉयंट बाय पॉयंट सारकें पॉयंट बाय पॉयंट करूया. एक कांतार पयलीं मातशें म्हणटा जें तुमी सगळीं जाणां आमचो लेट क्रिस पेरी आनी म्हज्या कुकरू कुकू एल्बमान तें कांतार हें केलें. ताळयो वाजोयात. काय बरो गांव रे आमचो सोबितायेचो अजा पसावन पळोवन वेता लोक संवसाराचो एक बोडतोर आसलोलो जाल्यार गोंयकाराचो कोणा
गोंयच्यान दवरूंक जायना स्लो कितले सोबीत गोवा आमचे मेवचे ना दुसऱ्या शार खंयचे सोबीतायेन ते बोललेले आनी सगळ्याचे मोगाचे देवाचे सदांच वेग मारून रावचे गोंयकार तर आमी आसत गो आमची कोंकणी सदांच उरतली मायबाय. एक मनीस हा गोंयान त्याचें नांव घेवपा सारकें सुद्दां न्हू गोंय आमचें इतलें ल्हान हा की आमकां सगळ्यांक खबर आहा तो कोण देंवचार. नांव घेवं नाका इतलें इम्पॉर्टन्स दिवं नाका. एक काळ आशिल्लो जेन्ना बाब मनोहर पर्रीकर लेट बाब मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसलो. एक सीडी काडली त्याच्या फाटल्यानूय होच मनीस आसलो. आयज हेमा सगळें सांगतलें आनी कितलो अनरेस्ट जालो म्हाज्या क्रिस्तांव भावांक भयणांक. आमी आमच्या भावा भयणां खातीर मोदची ना जाल्यार कोण मोदतली. डायवर्ट ते कोत्ता इश्यू न्हू आनी तूं तेतून पडटा. हेमा तूं कित्याक तें कोत्ता तें डायवर्जन कोत्ता इश्यूचे डायवर्जन. हांव लायफ भर प्रजल साखरदांडे हिंगा आहा लायफ भर आमच्या शेतां खातीर आमच्या सैमा खातीर झगडल्या की ना बरोबर. सदांच जाणां आयजूय झगडटली खूब जाणां. थँक्यू देव बरें करूं बाय तुजें देव बरें करूं. वय आनी हांकां मोदी आपलेच लोक हाडून कितें म्हणून कोत्तात आनी तशेंच मोदी केलें. हांवें कितें मॅसेज धाडली जेन्ना हांवें जाल्यार एक भुरगो तरणाटो तो सो आमचो विशाल मरत काय हंगर स्ट्रायक करून की आयज जर कोण येयलो ना जाल्यार हेमा वयतले. म्हाका मारूंक सोदचें ना हे केन्नाच्यान रावता आसतले म्हाका मारपाक. आरे हांवूय मरूंक सोदतां कित्याक इतलें वायट जालां आमचें गोंय आयज तें म्हाज्यान पळोवन वचो. आनी आमचे लोक अहेच ओगी रावपाक लागले. पॉलिटिशियनान आपयले तेंचे लोक धांवत येतात सारके. सॉरी टू से दीस विथ फर्स्ट अपॉलॉजीज. आमच्या हायेस्ट अथॉरिटी ऑफ चर्च जी आसा हांव ल्हानपणा पासून डिओसेशनाक विचारात पिलार चर्चीक विचारा हेमा सरदेसाय पावले की ना केन्ना पापेल मास जावं जाल्यार कितें बी जावं केन्नाय हेमा आसा की ना. म्हाज्या मायन सांगलेलें फादर पिटर कार्दोस तुमचें व्हर जाय थंय व्हर. फादर सेंट फ्रांसीस झेवियर आमचो आहा तेजे फर्स्ट एल्बमान हांव गातार म्हणलेलें 13 वर्साचें आसलें. आनी जेन्ना सोंताचें आमचें कितें म्हणलें तेन्ना उलो मारलो एक ऑथॉरिटीन आमच्या चर्चीच्या आनी सगळे लोक भायर सरले. कोंकणीक मारचो ना तूं उलो मार मरे. हा आमीच मरपाचे सदांच नाल्यार मारून तरी उडोयात एकदाचें. हांव चड वेळ घेयना. हांव मागता ह्या जाग्यार आमचो गोंयचो ओपिनियन पोल आमच्या गोंयांत भितर ओपिनियन पोल घडपी डॉक्टर जॅक सिकेर. हांव खरेंच हांवें पळोवंक ना. हांवें आमचे मुगे सदां मायक्रोफोन हांवें जायते आयकलां मेळ्ळा नाजाल्यार आयज हांव पासून महाराष्ट्रा आसतालो आनी आयज आमगे गोंय पासून महाराष्ट्रा आनी हांव मराठी उलयतालो आनी आयज तें जावपाक पावलो ना. आमी गोंयकार जागे आसले तेच खातीर हांव मागता बाब सर डॉक्टर जॅक हांव मागता तुजे 2 उतरां उलोवच्या खातीर. डॉक्टर जॅक गोंय कोणाचें हांव फकत 2 उतरां उलयतलो कितें आहा आमचे सगळे एक्टिविस्टान म्हणलां कितें इशू आहा आनी काडलां ते तरणाटे आहा प्रजल बाब आहा प्रतिमाबाई आहा हेमाबाई आहा पिंडोल आहा विशाल आहा आनी खूब जावन आहा तुमी कॅनेडी बाबूय आहा. गोंयची राजभास फकत एक आसूंक आसता आनी ती आसूंक जाता आमची कोंकणी भास माय कोंकणी. तितूंतलो रोमीन आनी देवनागरीन एकूच राजभास आसूंक शकता
मराठी महाराष्ट्राची राजभास जालेली आहा. आमचे खूब भाव मराठीन उलयता बरयता पूण ही राजभास जी आहा ती एकूच जावन आता आनी ती आमची कोंकणी. तो आमी हे मुवमेंट फुडें दिवंक जाय आनी ताका फूल तेंको दिवंक जाय जाल्यार रस्त्यार येवंक जाय. देव बरें करूं. तुमच्यो ताळयो आयकून बरें दिसलें. आदलो उगडास आयलो म्हाका जेन्ना हांव वील मिक्स स्टेजीर येतालो तेन्ना गणगणान तुमी ताका ताळयो वाजून भितर घेताले. पूण आतां वील मिक्स जाणटो जाला. आय विल बी 80 इन जुलाय. पूण म्हाका उमेद आसा गोंय आनी कोंकणी भास आनी गोंयकारपण राखोवंक हांव खंयच्या वखदार म्हज्या घरांतलो भायर सरून हांगा हाजीर येवंक तयार आसा. आतां इदादीक लागून हांव मातशें फाटीं रावतां. स्टेजीर तितलो दिसना कारण आतां नव्या तरणाट्यांनी आतां हें काम कोंकणीचें आनी तियात्राचें काम लेगीत फुडें व्हरोंक जाय. जायते गोंयकार कोंकणी भासात वावुरल्यात. तशें हांवेंय म्हजें अर्दें जिवीत कोंकणी भासात खर्चिलां म्हणल्यार जाता. हांगासर सगळे आसा स्पिकर्स तशेंच मिडिया भाव भयण्यो आनी आमचे जो उलो मारिल्लो विशालान आयज बरें दिसता पळोवपाक. कितेंय जावं गोंयांत गोंयकार जागे आसात म्हणून एक थोडे 2-3 दिसां भितर इतलो क्रावड येवप म्हणल्यार गूड जॉब. वेल आयज कमींग टू द पॉयंट हो जो आसा सुभाष वेलिंगर ताजे आनी म्हजें कितें तरी कितें म्हणटा 36 का आंकडा आहे. पयलो साकून 36 का आंकडा आहे. म्हाका तर जायना बाबा. वायट दिसता म्हणल्यार हो किडो आहा पळय किडो हो किड्याक कोणें तरी हाडलोलो आहा. ही किटी पेटोवपाक न्ही हे किड्याक हाडलोलो. कोंकणी आमची मायभास. कोंकणी आमची अस्मिताय आमची ओळख आमची आयडेंटिटी. आनी आयज तर आयज आमी हांगा हे पवित्र जाग्यार उबे आसात जाल्यार ही आमची ओळख ही आमची आयडेंटिटी सांबाळूंक. आमी हांगा मराठीक विरोध असो करूंक येवंक ना. आमी आमची कोंकणी भास सांबाळूंक आयल्यात. बिकॉज हेच पवित्र जाग्यार काल फाटीं वेलिंगरान मराठी कोंकणी बराबर राजभास करची म्हूण हिंगा तेणें मुद्दो मांडलो. सगल्यांक बरी सांज आवडटा. आतां तुमगे व्हिडिओ चोयल आसतलो हांव कितले पाटी हे जोड्याचे उलयता. म्हाका लास्टली कांय आयको येवना म्हूण म्हाका उसळ दिसलो. चोवपाक गेल्यार पोत्तून हूंय नासलोलो येयलो. आतां दुसरी पाटी व तिसरी पाटी काजार जालो. तेरी आसतो देखून तेगे उमेद बागना जाल्यार खबर ना गोंयकारांचे वोट सूट उलयता. कोण कोण तो आतां आमगे लँग्वेजीचे पावलो. लास्ट टायम इतलोय तर तो कापोस्तादी आल्लो जाल्यारू बिडा बंद रावन आल्लो. आनी लागून एक मोठो आंदोलन जालो आमच्या गोंयांत. सबंद आमचे गोंयकार उठले. आख्खे गोंयकार. हांव SSCचो भुरगो आसलो तेन्ना 10थाचो 18 वर्सांचो भुरगो. आमी केप्यां लीड घेतलेली. ते प्रोटेस्ट केल्लो आमी भरपूर गोंयकाराक तेजे फुडेंच काबार करचे फुडें हांव मागता बाबा मारेण हे जाग्यार आसा. आतां म्हाका फोन केलो आनी म्हणपाक बाबा कितें आहा आपूण व्हिडिओ काड आपूण लोकांक कॉल आउट करता. रियली पयल्या सुवातेर मारेण बाब पर उपकारी कित्याक तूं कोंकणी माय भाशे खातीर तुवें म्हाका फोन केला स्पेशली. समेस्त गोंयकारांनो आयज तुमच्या फुडें आझाद ह्याच्या लोह्या मैदानाचेर रावन हांवें म्हजी 2 उतरां म्हणलें. 2 उतरां सांगता. दूख दिसता म्हाका पळोवपाक कितलोच लोक आमी गोंयकार हांवें म्हणून. आमी तर व्हिडिओ काडलो हजारांनी लायक येता हजारांनी व्ह्यूज येतात. पूण जेन्ना ग्रावंड झिरोचेर आमकां इतलोच लोक दिसता. आमी मोठ्यान ताळयो मारच्यो. आयज काल असल्या तरणाट्यांची कोंकणी गरज आसा. आयज काल आमचे संस्था आहा कितल्योच तरणाटे दिसना. आनी झप करून म्हाका एक पोस्टर दिसलो. कोण मिटिंगा पळयता
हांव चिंतूंक पडलो कोण तेजें नांव ना कांय ना हांवें ताका फोन केलो ताणें म्हाका फोन केल्लो बट आय थिंक आय गॉट इट वॉज ऑन सायलंट मागीर परतून ताका कॉल केलें कोण ऑर्गनायज करता लांबूण करता व्हेरी गूड आमकां एक गर्व कशें जालें हो भुरगो मुखार सरलो म्हूण इनिशिएटीव घेवपाक तेन्ना 3 दिसां भितर आमी ताका मेवले सेंट जोगी चॅपेला कडेन हांव ताका भेटलो हांवें म्हणलें ताबडतोब तुज्या बारात कोण आहा ताका घेवन बसया हेमा विल्सन बाब आनीक दोग तीग राजश्री आनीक आमी दोग तीग जाण मेवली आनीक हेजो फुडलो प्लॅन मुखार व्हेलो हांव देव बरें करूं म्हणटा मुखार वचत राव आनी कसले प्रोग्राम घडयत हाडून राव चिकोंगळी पासून आतां हे देव बरें करूं कोंकणी उलयता तो कोण कोंकणी उलयता तो कोण गोंय कोणाचे गोंय कोणाचे कोंकणी कोणाची कोंकणी कोणाची दुसरें सांगता एकूच सांगता हांवें खंयचेच पॉलिटिकल पार्टीच्या बॅनरा सकयल गेल ना म्हाका इंट्रस्ट नासलो जाय जाणां म्हाका फोन केलो म्हाका नाका कोंकणी माय भास गोंयकारांची नॉट इन पॉलिटिकल बॅनर्स नाका For incitement, Indian Penal Code, IPC, Section 153. I hope the press media is kindly taking this down. Section 153A promotes enmity. The person who promotes enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, or language and acts prejudicial.